तुझे बगोन म्हाका जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी तुझे बगोन म्हाका जिवी ना बोल जेजू आनी मार्कूचें शुभ वर्तमान. आनी जेरुजाल्यांतावन देंवून आयिल्ले दोन शास्त्री अशें म्हणटाले, ताचेर बेलझुबूल बसला आनी देंवचाराच्या पर्दाना उदेशी तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सोरशीं आपोवन तो वेपाऱ्यांनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो म्हूण सैतानाक भायर घालतलो. खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकाच्या पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार ते राज उबें धरो नजो. आनी एका कुटुंबांतल्या वांगडी मोदें झगडीं झुजां उपरासल्यार तें कुटुंब उबें रावूं नजो. तशेंच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर तांचें राज उबें उरूं नजो. तांचो शेवट पावलो. एका बोलिश्ट मनशाच्या घरांत कोणूय रिगलो तर त्या बोलिश्टाक पयलो बांदल्या शिवाय ताच्यान ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदल्या उपरांत मात ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाच्या पुतादुवांक सगलीं पातकां भोगसतलीं, देवनिंदा करीत तितल्योय लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर देवनिंदा करीत तांकां केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. ती सासणांक उरता तसल्या पातकाची गुन्यांवकारां. मेलो आत्मो तांचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. देवाचें उतर.